Welcome back. The lone BJP MLA who was supporting youth agitating for jobs in different departments has almost deserted them. Vishnu Wagh has now taken a stand that the youth deserve jobs only if the procedure is properly followed. He had earlier said that they should get jobs and the issue should be considered on humanitarian grounds. Some days back, youth seeking employment in Mines Department as supervisors agitated at Azad Maidan. They are agitated against the government's decision to scrap the post created by the Congress-led government. Vishnu Wagh had said that he, along with some other MLAs, is with the youth and politics shouldn't be played on the issue. But now, it seems Vishnu is towing line of his party. Government is a continuous process. Government is a continuous process and government is बाकीचे decision जर सगळं मुखार व्हरता. आता मागीर जे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट आहा तें कित्याक फुडें व्हरपाक जायना तें तशेंच सरळ फुडें व्हरपाक जाय. थंय आमकां भेदभाव म्हजें तरी मत अशें हांव रोजगाराच्या बाबतींत कसलो भेदभाव करपी न्ही. बेकारीचो प्रश्न हो पोटाचो प्रश्न आनी पोटाच्या भुकेक पक्ष नासता, पोटाच्या भुकेक धर्म नासता आनी पोटाच्या भुकेक जात नासता. कोणाचो इशू अनएम्प्लॉयमेंट इशू हो सगळ्यांचो इशू हो खंयच्या एका पार्टीचो जावं हेजो इशू न्ही. आमी एसेंब्लींतल्यान हें मांडलो हेच्या भायर सुद्दां आतां तुमकां जर हें करपा जाय जाल्यार हांव अजुनूय प्रश्न गव्हर्मेंटा कडेन मांडटलो. तुमकां दिसता सारको जाला आसता? म्हाका दिसता मुख्यमंत्री नक्की तातूंत पळयतलो आनी पक्षांतले आमी जे कांय आमदार आसात हे आमदाराच्यो भावनाय बी जाणून घेतले ते आनी हें कर. कित्याक सगळे जे भुरगे हे सगळे गरीब घराण्यांतले भुरगे आसा. कांय घरांनी एक सर्वीस सुद्दां ना. सो भुरग्यांनी खूब त्रास काडिल्ले आसा हे हाका. पयरूय ताणी एक मिटींग घेतिल्ली आनी माणुसकीच्या नात्यान पक्षाचो एक प्रतिनिधी म्हणून हांव तांकां मेळपाक गेल्लो. थंय सुद्दां क्लियर टर्म्सान आमी तांकां सांगिल्लें की तुमच्या नियुक्तीचो सगळो वेवहार जर कायदेशीर रित्या पूर्ण जाला आसत जाल्यार आमचो आणि भारतीय जनता पक्षाचो तांकां संपूर्ण पाठिंबा आसतलो. Chief Minister Manohar Parrikar had said that most of the recruitment did not follow proper procedure while issuing offer letters. At that time, Vishnu had supported the agitation. He had said that government should look at the issue from humane angle and not just as procedural lapses. Bureau Report, Prudent Media. Congressman Sudip Tamankar has refuted the charges by the BJP of irregularities in oral tests during selection process of mine supervisors. He has reiterated that the process of selecting candidates during past government's regime has been legal. Tamankar addressed media in Panji on Tuesday. Oral test तांकां सगळ्यांक लेटरां धाडलेली आनी त्या लेटरांनी 4 शिफ्टी केल्ल्यो भितर. प्रत्येक दिसा 9:30 एक बॅच केल्लो, 11:30 दुसरो बॅच केल्लो, 2 एक बॅच केल्लो आनी 4 एक बॅच केल्लो. आनी प्रत्येक दिसा जे पळय दीस थरलेले पळय त्या दिसा सगळ्यांक लेटरां धाडलेली आनी 1000 भुरग्यांक एकाच दिसा हाडपाची थंय मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन खंयसर फिजिबिलिटीच नासलेली त्या दिसा. He says offer letters were sent through proper medium. सरकार खंय तरी कित्याक आयज कोणाक तरी भियोन हो विशय डायल्यूट करपाचो प्रयत्न करता आनी त्या भुरग्यांचेर अन्याय करपाचो प्रयत्न करता हांगासर. तेका लागून जो पळय प्रोसेस पळय जावंक जाय ओरल टेस्ट कंडक्ट पळय जाल्यार त्यो सगळ्यो सारक्यो योग्य तरेन सगळ्यो जाल्लेल्यो आसा. A video journalist from Panji, Sushant Pal for Prudent Media. Incessant rains in the state might benefit farmers this time. Director of Agriculture Satish Tendulkar says this rainfall will yield good crop. However, if rainfall continues for more days, it might damage the crop. Past couple of days, Goa is witnessing heavy rainfall. The rainfall has crossed average mark. It's 7 centimeters above average compared to last year. There is anxiety amongst the farmers that heavy rainfall might damage the crops in the fields. But Agriculture Director Tendulkar is confident that rainfall will support good crop this time. फाटल्या दिसांनी पावस नाशिल्लो आनी खूब कडेन अशें जालें की भात शेती पळय जी आशिल्ली ती सुकपाक लागिल्ली म्हणजे जमीन सुकपाक लागिल्ली. अशें वेळार पावस पडले कारणान आतां बरे टायमार पावस पडला आनी आतांच भात चडशा भागांत पोटरा येवपाक लागला म्हणजे कणस आतां तयार जावपाक लागला.
आनी ह्या वेळार जर उदक जर जमनीक नाशिल्लें जाल्यार खूब फावटी पोल जावपाचे चान्स आसता पूण आतां उदक मेळिल्ले कारणान पीक बरें येवपाची आमकां आशा आसा. However, if heavy rainfall continues this season, it can damage the crops. असो जर खूब पावस पडलो आनी शेत जर बुडून उरलें जाल्यारच मात एखादें जें पळय कणस येता तें मागीर कुसपाक शकता जावं ताजें पॉलिनेशन कमी जावपाक शकता आनी त्या वेळार एखादें नुकसान जावपाक शकता. The rainfall is very good for the plantation. एडवर्स रिपोर्टय खंयचेच बुडून उरले अशें रिपोर्ट येवना आनी ताका लागून म्हाका दिसता पावस पडलो तो आमकां फायदेशीर आसा. दोंगराळ भागांत जें कितें कोणी रोयिल्लें आसता. Omkar Falari for Prudent Media. Let's take a short break. Stay tuned.